वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आयज आमी सकाळी उठून ब्लॉग करपाक कितें केलें सांग हांवें टायम लॅप्स गाडी धुतली गाडयो धुताले तेन्ना टायम लॅप्स काडटलें म्हणलें आनी हें करतालें टायम लॅप्साक लायलो मोबायल थंय लायलो मोबायल एक गाडी धुली पयलीं धुल्ल्यो हांवें 2 गाडयो पण मागीर एक गाडी धुली थंय येयली आनी मागीर थंय धुल्लें हांव दुसऱ्या बायकीनी आनी म्हाका यादूच ना मोबायल धाक्को कसो ना म्हणून मागीर गाडी धुवपाक गेले तेन्ना हांवें काडलो तो फोन तेणी पयलो दिसता आनी काडलो आनी मागीर मरे रियलायज जालें शीट म्हटलें मोबायल थंय उरला म्हाजो आनी टायम लॅप्स थंय चालू आहा आनी आमी नात थंय दुसरी हे गाडीक न्ही बऱ्या गाडीक जाल्यार मागीर तेंची रिकॉर्ड जाला फूल सो आमकां रिकॉर्ड करपाक सकाळी टायम मेळना तेका लागून रिकॉर्डूय करूंक पावूंक ना आमी. तर आतां आमी वयता बाजारान आयज शेनवारचो बाजार तो येस सगळे भितर न्यू केला ते दाखयता तुमकां. पयलीं हांगासरल्यान सगळें स्टार्ट जातालें फ्रूटकार बी बसताले बट आतां चेंज केला मदींच पाटलो कित्याक थेयला काय वॉट इज खाना खा के जाना हांगा लिटरली सगळे भरताले पयलीं बट आतां चेंजीस केल्या फूल लिंबू ए वाव काय जाय चिकन गावठी चिकन दिसताय कोंबड्यो कश्मीरी लाल मिर्च इसका दो में दी इसका दो में दी इसका दो में दी इसका दो में दी हे फ्रायज बटाट्यांक हेका बरें दिसता हे बटाट फ्रायजांक बरें दिसता हय दिसता तर थंय हय फूल मार्केट केला फीश मार्केट टायप्स बरें शेड बीन घातले बरें आहा थंय चल्ल्यार एंट्री नुस्त्याचें मार्केट गायस चड ना एकूच लायन भरल्या ते सायडीनूय आयसता हा 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 वाव सुंगटां मस्त आहा ड्राइड फिश वाव कट करके भी रखा है इन लोगों ने शंभरांक कितले जालो 2 3 दिवचे ना खूब आहे 100चे लेफो घेता सगळे म्हारग नुस्तें इज व्हेरी म्हारग बारीकचे बांगडे हो बटाट घेतल्या हे फ्रायजांक बरें ते घेतल्या आतां आमी ह्या फुडें ना खंय गेली कितल्यांक घेतल्या हे 20 खंय रे ती 20 रुपया मेथी गई मेथी 20 डालेंगे एक तो डालो ये दोनों में 29 मेथी नाका मेथी 30 शेपांची घेतला का 15 30 चलता दोनों 30 रुपया घालता दोनों 30 20 50 चले 50 झाले नो काय झाले गे तो हो घाली चलो 20 दी ब्रेक
नको हवं. कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन आहे. 20 रुपयां कॅबेज घेतला 20 रुपयां कॅबेज म्हणलं येईल झालेच तर 100. 100 रुपयांची भेंडे अडवून थोडीशी नुसते आणले आम्ही आणि भाजी. आणि डॅडी घराबल्ला आणि हे पळयता छावा कितें फोग नाल्ले खंय ते सो इज लायक लावन दी आपल्याक ते पळयता तो आत्तां स्टार्ट केला. तर गायज कितले तेंपान नुस्तें खाता काय दिसता. बांगडे हाडलेले आमी हे बांगुल्ल्यो एक्चुली आनी लेफांची कडी केल्या थोड्यो लेपू भाजल्या. तर गायज तुमकां हे पळोवन कळत आसलें आमी कितें ऑर्डर केला बिकॉज आमचे मोडलेले मॉप चकाचक जातले. सो आमी चिंतलें की सवाय ये म्हणून सवाय ते घेवन पळया म्हणलें कशें जाता ते. आमी ते स्कॉच ब्रायटाचे हाडले पयलीं ते पूण वर्सभर यूज केले दिसता. वर्सां वयरूच यूज केले आसतले. सो आयज बरें ह्या फावटी म्हटलें सवायशे पळोवया. 600 रुपया काय घेतले 350 तेंची हे बकेटां आहा बट हेच मोठमोठा दाणो व्हयलो सगळ्यांचे आमच्याकडे म्हणायचे 2 काय 3 बकेट आसा. वा बरें दिसता प्रिमियम. बरें दिसता टूल बॉक्स. सगळे ऑरेंज एक कोणतो प्रो मॅक्स एक येयला हेड हे तो मॉप हेड एकूच येयला. एक हे हय एक्स्ट्रा 4-5 येतात. 2 तरी एक्स्ट्रा. 2 एक्स्ट्रा येता 4-5 येयला. पयलींचे फस्टूच आमचे हाडले पर्पल कलरचे तेका 2 एक्स्ट्रा 5 आसली. ते आमी होम शॉप 18 आणि हो दाणो सगळे पळोवया कशें आसा ते. मातशें प्लीज आमचे हातांचे दवरूं नाका तुमी. पुढे येत ते बॉक्स पयलीं पळोवंक दियात. पयलीं अटॅच करप. सगळ्यांनी असली मॉपां यूज केल्यात आसतली. लायक ही बरी ते मातशी क्वॉलिटी चीप आहा. 600 रुपयाची चीपू दिसता. हल्दी बरी दिसता. आनी लॉक सिस्टम ती लॉक सिस्टमाच मागीर वयता चडशी. लोकांनी कोणी डिटर्मिन केलेले ते मारलेले असतील आपल्याकडे. हिंगा अशें मारून तोंडाक आपल्या तितून गाडी धुवंक जाय. मागीर गाडी धुवंक मेळना. मागीर दाखयता काचक कंपनी. वाव सो ब्युटिफुल. मातशी भांडी हालता. तेका सकळच्यान तेंच्यांनी कितें तरी दिवंक जाय आसलें. बट जेन्ना उदक घालतली पळय तेन्ना येतलें दिसता. हय येना तेका दाणो हे करपाक तशें हें करपाक कितें जागो ना. तशें करूंक जाय गायज. तांकां खबरूच नासलें पयलीं. हांवें एकदां दाखयलें तांकां. कितें गो हें ना ते तल्ले ना तेका ओतपाचें. ना पयलीं तुका खबर नासलें. तेन्ना यू लायक ते तशें करपाचें. आयज आमकां परत शुतीन इल्ली भाजी केल्ली ती आमकां दिल्या आनी आमी कांय खावंक नासलें. आतां जाल्यार 1:30 जाले. सो आमकां भूक लागलेली आनी काकी आत्तां घेवन येयल्ली उदक. सो आमी ते आतां खाता. मान आमकां आत्तां दाखयता बेस्ट जाल्यार मस्त पैकी आणि हे मिशो वयल्यान येयला दिसता. हे शुवर म्हाजे न्हू हे माचे बिकॉज मात हांवें कितें तरी ऑर्डर करता ओ म्हाजे ओ नो माते पेक्षा जास्त मुस्लिम को वापरता गायज. मुस्लिम माचे आनी आमचे न्हय गायज. ते घराचे किचनाचे आकाशात चांगला त्याचे आकाशाचे ते ही गायज असली खंय दिसता. ती जी बिग बाजारात पोती दिता तशी गाडी मला अशी. आय गॉश मार भायर काडून ते. मुस्लिम क्लॉथ पनीर बीन करपाक बरें पडटा. पनीर करपाक कितल्यो आतां वस्तू हाडल्यो. सुद्दां हँगओवर हाडला. हँगर मागीर आतां ते हाडले. हो हे चड करून रिटर्न करतले दिसता.
आणि हे आमचं लास्ट पार्सल बट आणि काय खूप हे आणलंय त्याची वेटिंग ॲमेझॉन बेसिक्सच आहे ती खटारी पॅकेजिंग करून दिला बाय ॲमेझॉन. एक मॅन्युअल दिला, क्लिप्स वाव अटॅचमेंट ठिकाणी लाईट चार्जिंग केबल आणि मोबाईलाचं अटॅचमेंट मोबाईल आणि आमचं मेन ऑब्जेक्ट मेन आयटम. वाव तसलीच आहे आमची ही पूण एका ह्या हा मातसो चड डीम करपाक आनी हे पळय पळया किती लायट चालू आहा. पण आमचे कडेन आनी एक उलांजीची लायट आहा तीच यूज करता आमी चडशी. ती बरी आसा बट तेका न्हू हे ना कितें म्हणटा ते फोन हे ना फोनाक अटॅचमेंट ना तेका सो तेका ट्रायपॉडाकूच लायले काय हेका जेवटा. बट हेका पळय फोनाक ट्रायपॉडाकूय आहा तेका. हय डीम जाता ब्रायट जाता अँड इवन ती उलांजीची आहे गायज. तिका कलर डिफरंट करूंक मेळटा. हय तिका लायक डिफरंट इन द सेन्स तिका हे करूं येता लायक एम्बुलन्साची ही करूं येता तुमी रेड पिंक कलर 360 डिग्री हे आसा पळय ते करूं येता तितलेय कलर. हितून फक्त काय नाही दिस इज लायक 360 डिग्री हे येता दिसता लायक कलरांक कितें तरी. बट काय म्हणटलें हांव बट हिका न्हू दिस इज लायक व्हेरी बेजीक. हितून फक्त वॉर्म आनी कूलूच आहा. कुलूय आहा एक्चुअली चडशी हेच यूज जाता न्हू. दीदी कूल वॉर्मूच आवडटा म्हाका कूल आवडटा. ही आमची उलांजीची लायट पयलीची. ती म्हारग ती बरी हेजी कंपनीची ॲमेझॉन बेजीक बट आवडली हेजी लायक बरी आहा. आमी पयली पळय तुमकां जाय जाल्यार तुमी इफ तुमी कॉन्टेंट सुद्दां करना जाल्यार भोंवपाक खंय वयता फोटोज मारपाक बी असली आयटम बरे पडटा. लायक हेका पळय तिनूय सायडीनी हे आहा कोल्ड शू माउंट आहा. मागीर हांगासर 1/4 हे आहा इंच स्क्रू आहा स्क्रूवाचो अटॅचमेंट. सगळ्यान पयलीं तुमकां सांगता हो येता एक हो तुमी हो लावन हो लायलो काय परत हांगासर कोल्ड शू माउंट जाता. हो आनी कित्याक ट्रायपॉडाक बी लाव येता नाल्यार कॅमेराक बी वयर येता पळय DSLRाक तेका लाव येता. आनी हेका टायप C माउंट आहा चार्जींग सो फास्ट बरो चार्ज लायक आनी एक्स्ट्रा केबल बी करपाची गरज ना. पयलीं हांव फिगर आउट करता. तेंच्यांनी एक्चुली हांगा खंय दिवंक जाय आसलो बीन न्हू बिकॉज आतां समज तुवें अटॅच केलें एकदां जाल्यार ऑन करपाक हांगा फाटल्यान बटन दिला. बट आय थिंक इट इज गुड न्हू लायक आमी व्लॉगिंग करता न्हू जाल्यार एक पयलीं हती लायट आसली तेन्ना एका हितून लायट धरची पडटाली एका हितून कॅमेरा नाल्यार ट्रायपॉडाक अटॅच केलो जाल्यार. बट हेका बरो डायरेक्ट कॅमेराक अटॅच एका मोबायलाक अटॅच केलो जाल्यार वायज अहो एक तरीका आहा अटॅच करपाक आनी असो एक अटॅचमेंट एका इंट्रस्टींग करूं येता असो. मातसो भंय स्क्रीन बी फुटात म्हणून ना भितरल्यान ताका हें घातलां मातशें तेंच्यांनी रब्ब पॅडी अशें लूज कया स्टडी जाय. आनी हांव तुमकां फ्रंट कॅमेरान बी व्हिडिओ काडूंक जाय. पळय गायस फोकस चार्जिंगेच्या पॉयंटाक हे पळय हे आहा म्हणटा ते ग्रीन लायटी कयो ते मातश्यो चीप क्वॉलिटी कयो दिसता बट बरें आहा. अटॅचमेंट हांव सेपरेटली पळयतालें 200 रुपयांक बी मेळटा जाल्यार बट नासलें ते. व्हेरी गूड परचेस. शेवपुरी खावपाक आनी कितल्यो बोकड्यो पळय ती डिफरंटूच दिसता पळय.
ईद बी हाच शुगर म्हाका दिसता ईदाक लागून हाडल्या वा 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 वायल्ड हाँ कितनी सारी भाई साहब कितने सारे भाई साहब करूया आवरो ढेर मारला मगो भेलपुरीचो आमची शेवपुरी आणि भेलपुरी खूप पेपान खाल्ले मस्त तुम्ही एक बाईट खावा तुम्ही एक बाईट खावा मी आपल्या तोंड उघडता व्हेरी गुड A few moments later. तर आता आम्ही जेवता पोळी एक पोळी आणि हेची कॉलीफ्लावरची भाजी आणि हितून कॅबेजाची भाजी हा